डबल ट्रेकिंगाचे सायड इफेक्ट पावसात दिसपाक लागल्यात। वेळसावचे लोक अजूनय डबल ट्रेकिंगाच्या हेताचेर दुबाव धरून आसात। शेतकारांकय आडमेळी आयल्यात। हे फाटभुंयेर पंचायत आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मेळून सायटीचेर भोवन पळोवणी केली। वेळसाव डबल ट्रेकिंगाचे काम चल्ला, थंय उदक आडोवन उरला, जाका लागून शेतकारांच्यो हुयेली पडल्यात। तांणी सरपंचाक गाराणे घातले। सरपंच उपसरपंचान रेल्वे अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन पळोवणी केली। आदी ऐकुया सरपंच आनी उपसरपंचाचे म्हणणे। The water is getting locked everywhere, where they have to open out and make a way for the water to go. And these are the objections the people have raised. So I feel they should consider all these things. The approach road over here is not proper, right? So I feel they should look into this matter and solve it for the people. As a sarpanch, it's my duty to get the objection raised by people to them, right? Yeah. So लोकांक farmers सांगू farming करपाक मेळना. Yeah, that is what the farmers are also telling. Two farmers were there along with us, and they said they could not do the transplanting of their fields because of the water that is got accumulated there. आज आमची VDC ची आमची मीटिंग आसली आनी आमचे जायते प्रोपोजल आमी तेंचे आयले आमच्या पंचायतान आमचे विलेजीस डेव्हलपमेंट काम आसलें तें आमी तांकां जायलें थोडें जायलीं सरपंचान समजून आनी तेमी ते एका प्रोपोजल एका एग्री जाले आनी तशेंच आमची उदक फ्लो जावपाक मातशें कितें आमचे फार्मर्सांचें मातशें इश्यू जाल्लो शेतली लायपाक जायना न्हू ताका लागून आमी ती सायड इन्स्पेक्शन करपा येयले चोवपा येयले आनी आमी पयलीं ती सायडी जी झाडां कितें येयलीं ती मातशें काडपाक लायली तांकां आनी तेमी आतां कंटिन्यू रेनफॉल पास आहा ताका लागून मातशें ताका लागून बरें लागपाचें आनी एक आमची सायडीन झाड बी आहाय ती काडून दिवपाचें हें जालें। रेल्वेचो संबंधित अधिकारी सांगता, लोक म्हणटात तसो गंभीर विषय ना, पूण लोकांच्यो मागण्यो मानून घेत त्यो जाग्यार घालतले। ऐकात सचिन कुमाराक। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है ब्रिज, उसके रिगार्डिंग बोल रहे थे लोग यहाँ पानी यहाँ जमा हो रही है, मतलब फ्लडिंग टाइप से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ब्रिज का जो साइज है सेम है बिल्कुल, और उसकी वजह से कुछ भी इफेक्टेड नहीं हो रही है। प्रेसिपिटेशन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हाई हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत फ्लडिंग हो रही है यहाँ इस एरिया में। So आप अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स चाहिए तो आप ले लोगे? अगर कुछ इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड, इफ इट इज हैपन बिकॉज ऑफ अस, वी विल टेक द प्रिकॉशनरी मेजर फॉर दैट। रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावचे आदी लोकांक सांगिल्ले वेगळे, आता हेत वेगळो दवरून काम चल्ला हो थळाव्यांचो आरोप अजूनय चल्ला। ऐकात थळाव्यांक। We were against the manner in which the double track was being laid. To start with, the double track was sanctioned in 2011, essentially for transportation of iron ore. That is there in the project report, nobody can deny it. We started the double track again in the year 2020. And when we inquired as to what precautions were being taken and for what purpose, we came to know it was for coal, and the precautions that were required for handling of coal were not being taken. So that is what we are insisting on. GOA365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आनी संगीता ओली।